पयलीं आमकां हेजेर एक्शन घे हे पळय आमी डेप्युटी कलेक्टराक केल्ले 11 तारखेर लेटर घेतले तेजेर आयज एक्शन जावपाक तूं आयिल्लो न्हू मिटींग हय तूं आयिल्लो न्ही हय आमी येयल्ले तेन्ना आमी लेटर दिल्लें तेजेर आजून पर्यंत एक्शन जावना तेजेर आयज एक्शन घेवपाक जाय हो फर्स्ट डिमांड आमचो. तुमी कोणाक लेटर दिला डेप्युटी कलेक्टर. तुमी सराक मेळपाक येवपाचें न्ही हांगा कितें केलें तुमी कोण पंचायती कडेन सराक मेळपाक सर पळय सराक मेळोन आमी लेटर केलें हांव सर सराक सरा कडेन हांव उलयना आतां कळ्ळें तुमची कितें डिमांड आसा पळय ते खड्डो पुरोवपाचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उरला कलेक्टरान कितें सांगता तुमी पंचायतीन ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा तुमचें ओके पंचायतीन तुमचें लेटर केल्लें आसा खड्डे पुरोवपाचे कितें तुमचें डिमांड आसा तशें पंचायत केला तुमचें ओके सो आतां तुमी सराक एक लेटर कर म्हटलं सरान की तुमचो खड्डो पुरोवपाचें ऑर ते पंचायतीचे एनक्लोज कर सराक लाय म्हटल्यार सरान ह्याला सर एक सांगो ह्या खड्ड्यान फाल्यां जर कोणी पडलो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं घेता ह्या खड्ड्यान फाल्यां कोण पडलो काल 3 जाण भुरगे तितून पडपाचे तितून 3 जाण काल पडपाचे आयज ना तर तूं हांगा येवन आमकां जें सांगता पळय ह्या 11 तारखेक केल्लें आमी लेटर तेजी आयज पर्यंत एक्शन कित्याक जायना सपोज आतां तुमी येयला म्हण तुमकां सांगता जर हितून फाल्यां कोण मेलो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं घेतलो जाल्यार आमी सांग ना मागीर जर तुमी आमकां सांगता आमी जर इतली जर लेटर करता खड्डो मारला हे मारला तर WRDचो WRD प्रोजेक्ट न्हू WRDन प्रोजेक्ट ती सायट सोडून WRD दुसरे कडेन खणटाय ही 1 वर्स पयलीं खणलेलो मागीर सर ही WRD सर ती सायट आसा पळय ही सायट WRDन खणलेली ही दुसरे कडेन ती सायट तेणी आतां 1 वर्स ही अशी अनसेफ कंडिशनान सोडून ते दुसरे कडेन खणटाय सो आमचे डिमांड आसलेलो हो जो कोणी काम केला तर तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावन आनी तो प्रायवेट प्रोजेक्ट जावन दिस इज नॉट द वे टू वर्क सो आमी कॉपी केल्या पळय डेप्युटी कलेक्टरा हांव मामलेदार हय सर कळ्ळें आमकां हांव सरा कडेन उलयता ना सर आमकां एकूच जाय की आमकां हेजेर एक्शन बेगीन जावपाक कित्याक तुमी एज अ ऑथॉरिटी सर तुमी फेल जाल्ले आसा कित्याक आमी रिमायंड केलो तुमकां एक काम कर तुमी दोग-तीग जाणां ना दोग-तीग जाण कोण येना सर आमकां लोक आमकां सोडना आमी लिडर न्हू हे सगळें आतां तूं कलेक्टरा हांगा येवं ऑफकोर्स येवपाचो न्हू पेमेंट घेना तो आम्ही इतले दीस ते प्रोटेस्टाक बसलेले एक दीस आमकां ते विजीट ना सर हे 11 तारखे दिले आमकां विजीट तू आसलो त्याने आमकां एक्चुअली आयज 23 तारीख आमकां ते विजीट दिवपाक दितो आमकां दिवना ती पयली आमकां क्लियर करा 11 तारखे दिल्ले आयज 23 तारीख डेप्युटी कलेक्टरान कितें एक्शन घेतलें तेजेर पयली क्लियर करा न्हू तुम्ही आता परत लेटर करा म्हणून सांगता हे कितें आतां जर हे लेटर केली तेजे एक्शन घेया पयलीं आयचे आयज घेया डेंगू जाऊ शकता कितें जाऊ शकता एकोमेट जाऊ शकता आमकां विजीट सुद्दां करूना ताणें एक दीस तुमचे इलेक्टर तुमची डिमांड कितें म्हणटा पळय हे अनसेफ आसा हो जर कोणी खणलं पळय हो कॉन्ट्रॅक्टर हे अशें काम करून वचपाक तो शकना अनसेफ सो तेजेर पयलीं एक्शन जावपाक तेजेर पयलीं एक्शन जावपाक तेजे FIR जावं कितें आसा ती एक्शन घेया हे फक्त आमचो तुमचे एज अ एडमिनिस्ट्रेटीव तुमचे कडल्यान आमची आसा हय सर तुमी उलया आनी बेगींतले बेगीन तो खड्डो पुरोवपाक जाय आमकां तो अनसेफ नाल्यार कोण कॉन्ट्रॅक्टर लागता हांगा हय तुमकां कॅपेसिटी नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर हांगा तुमकां खबर आसा कोण कॉन्ट्रॅक्टर सारकें हाड आतां हाड कॉन्ट्रॅक्टर हाडा खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा इलिगल तो इलिगल हय इल्लीगल न्हू तो कॉन्ट्रॅक्टर हाडा तुमी ते लेटर केला पळय सरान आतां कोणाक उरला तो WD डिविजन 12 WRD पाजिमा तेंच्या कडेन उरला ताका आतां सरान लेटर केला ओके लेटर हय तुका धाडटा तुजें नांव उलयता म्हटलं आमी सरान लेटर केला ओके ते तुमचें धाडला पळय एक एक्शन ओके WRD ते WRD एक्शन घे म्हणल्यार हे पुरोवपाचें आमी कितें म्हणटा तुमी हे WRDचेर एक्शन घेया आमी तें सांगता तुमकां तुमी समजोना तुमी आतां हें लेटर केलें कितें WRD तेजेर एक्शन घेया म्हणून ते येवन पुरयतले पुरोवन इतले दीस 1 वर्स दवरले पळय हो क्रिमिनल ऑफेन्स
हेजेर एक्शन तुम्ही घेवपाक जाय म्हणटा आमी ते हांव उलयतां. ते तुम्ही पयलीं तेंचेर एक्शन घेया सद्याक तुमचे आमची तेंचेर एक्शन घेया कित्याक आमचे भुरगे पुरोवपाकच जाय आनी सद्याक पुरोवया सरान म्हटल्यार पुरोवया. पयलीं फर्स्ट कितें येता फर्स्ट एक्शन जावपाक जाय कोणानी एक वर्स एक्शन दवरला पळय बेश्टी एफआयआर जाली हय, सांगा आमी बेश्टी तें एफआयआर सांगता. रजिस्टर जायना. ना पूण ते तुमकां दिसना तुमकां हे खबर. एक वर्स अशें दवरप हो ऑफेन्स दिसना तुमकां एक वर्स ऑफेन्स कितें ते हांव तुका डायरेक्ट ना पूण हरशी दवरलो जाल्यार ऑफेन्स न्हू एक खंयचें गव्हर्मेंट काम जावं जाल्यार प्रायवेट जावं तुम्ही पंचायती भितर येयला इतके जाणां. आमी आमची पंचायत आतां आमकां सपोर्ट जाय म्हणून येयले आमचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा पळय आमकां तेंचो सपोर्ट आमकां जाय ते आमकां फाटल्यान रावन आमकां नाका तेणी आतां इतले दीस जाले 15 दीस जाले आमचे कोण आयकना सो आमी तांकां रिक्वेस्ट करपा आयले पंचायतीक आमी 2 दिसान सांगलें की ते खड्डे पुरोया तेणी करून आयज आमी तांकां विचारपा आयले सो ते सांगपा लागले आमकां ऑथॉरिटी ना सो तेजे नंतर आमी तांकां सांगलें जर तुमकां कसलीच ऑथॉरिटी ना जाल्यार तुमी एज अ पंच एज आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटीव आमचे वांगडा बसा जो पर्यंत हे खड्डे पुरयना जो पर्यंत जो कोण तो इनवॉल्व आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर हे दवरपाक इतले दीस लोकांक डेंजरान न्ही घालपाक तेजेर एक्शन जायना तो पर्यंत तुमी आमचे वांगडा बसा म्हणून सांगा आमच्या वांगडा आनी जर जायत ना जाल्यार हेणी एज अ हे रिप्रेझेंटेटीव तेणी रिजायन जावपाक ही आमची इतलीच रिक्वेस्ट आसा तुमची ही रिक्वेस्ट आसा बरं तुम्ही सांगले बरं हय ओके. पूण तेंचो आन्सर येवना सर आमकां तेंचो आन्सर तुमकां हांगा भितर रावंक मेळना आमच्या. भितर भितर म्हणल्यार आमी भितर म्हळ्यार पंचायत ना आमची गव्हर्मेंट ऑफिस कितें म्हणटा तुमचे प्रोटेस्ट करूया. प्रोटेस्ट आमी प्रोटेस्ट पंचायतीन विचारपा येयले आमी पिसफुलूच करता सर आमी पिसफुलूच केला भितर म्हणल्यार आमची पंचायतीन येयले आमी कोणा प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून आमकां दुसऱ्याक फोर्सूय करपाक शकता. कोणा बोस केला बॉस पण आमी बॉस म्हणना ते आमचे रिप्रेझेंटेटीव आमी वोट करून हाडल्या तांकां आमी फोर्स करपाक शकता हय कित्याक सांगता आमची लोकल रिप्रेझेंटेटीव आमी निवडून हाडल्या तांकां आमी तांकां तेगे पर्सनल काम सोड म्हणून सांगना आमी निवडून कित्याक हाडल्या तांकां आमची काम आयकोवपाक तेंची न्हू मागीर आमी फोर्स करपाक शकता आमी अरे सर हो प्रोजेक्ट कितें लोकहिताचो आसा लोकांचो आमी एकलो फोर्स करना हे सगळे लोक जे वोट केल्या पळय तांकां ते सांगता न्हू ताका कित्याक सर तो लोकल रिप्रेझेंटेटीव कित्याक फोर्स करपाक शकना सांग मागीर अरे आमचो वोटा व्हॅल्यू उरलो कितें तर कित्याक वोट मारप तांकां तू फोर्सफुली बघ आमी रिक्वेस्ट करपाक ओके मागीर तेणें एक सांगचें हांव तें कितें सांगता तेणें सांगचें ना म्हणून आमी सांगता तेणें सांगचें आमी बसना म्हणून तें सांगपाक जाय फोर्स करना आमी रिक्वेस्ट केला तेंकां आपण बसला घाला ना ना सर भायलो आमी हांगा बसलेले आमी रातची भांगर रावता हांगा बसले तुम्ही लॉ एंड ना ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर आमी काम डिस्टर्ब करू नका खंयच्यान तुम्ही विचारा आमी जे लोक येतात डिस्टर्ब करता म्हणून आमकां ना नो आमी विचारतो कोणाक विचार जे तुम्ही जे पब्लीक येता हांगा भितर आमी वाट सोडून बसलेले आमी वाट सोडून आमी बसले. वाट सोडून बसले जे कोण काम करपा येता तांकां आमी इजिली काम करता आमी कोणा आमी हेजे मुखारय करपाना आनी आमी लॉ एंड ऑर्डर हाती घेयना आमी पिसफुली आमचो डेमोक्रेटीक प्रोटेस्ट हांव तुजो डेमोक्रेटीक सांगता आमी हांगा बसून आमी तुमकां येयल्या ना मरे So आमी तें तितून करता आमी सगळ्याक गायड करूं मातसो आयक उलयत रावनाका आयक मातसो तुम्ही पिसफूल प्रोटेस्ट करता पिसफूल प्रोटेस्ट करा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन करूं नाका ना ते आमी करपाना ते आमी करपाना ते आमी एश्योर दिता सामने पळयला कोणी फोन तें केला हांव तुमकां सांगता आतां तुमी एक पब्लीक बिल्डींग पंचायत तुम्ही हांगा डायरेक्ट येयल्या भितर बसल्या ओके तुमकां प्रोटेस्ट भायरूय करपा जाता म्हणजे ना आमी तांकां भितर विचारपा येयला तुम्ही भितर विचारपा तुम्ही विचारा तुमकां ना म्हणीत कळ्ळें फक्त लॉ एंड ऑर्डर तुमचे लेटर आसा डेप्युटी कलेक्टर हांवें तुका स्टेटस सांगलो सर आमी तुमकां एश्योर करता एज अ लोकांवय आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाना आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करता आनी जो पब्लीक भितर येता ताकाय डिस्टर्ब करपाना आत्ती येवन गेले मरे गो पब्लिकान तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.